Just imagine. ययात असे हळूहळू आणि बसा आपल्या सोफाचेर खुर्चेर आणि पळया जस्ट इमॅजिन. इश्टानो, आनी एक गजाल सांगपाची उरली. हालीं न्हू म्हाका एक वेगळेच कितें तरी जाता. खंयच्याय पेट्रोल पंपा कडच्यान हांव गेलो न्ही काय आपोआप म्हजो हात हांगा पावता असो. हांव नकळत हांव त्या पेट्रोल पंपाक पांयां पडपाक लागला. हांव सदांच म्हणटालो की हांव एकाच गजालीक भिता आनी ती म्हणजे देवाक. आतां हांव अशें म्हणटा की हांव सदां आतां दोन गजालींक भिता, देवाक आनी पेट्रोलाक. बरें, काँग्रेसीचो गोवा डेस्क इन्चार्ज जगमीत सिंग ब्रार तो गोंयान आयलो. ताणें पळयलें, मिटिंगो घेतल्यो, प्रेस कॉन्फरन्सी घेतली आनी टिकेटी खातीर वासपूस करपाक गेल्ले कांय काँग्रेसीचे खडेगांठ लिडरांक ताणें कितें सांगलें तें पळयात. हेकाय तेणें तेंच सांगलें आनी तेकाय तेणें हेंच सांगलें. बाबी बाक्कर अगेन टेलिंग अस वॉट ब्रार हॅज एश्युअर्ड हिम. म्हाका सांगलां तुका नक्कीच न्याय मेळटलो हें सांगलां म्हाका तेणें. आनी आतां बिजोळचो काँग्रेस लिडर नरेश सावळाक ब्रारान कितें सांगलां तें पळोवया. ब्रारान आमकां वचन दिल्लें आसा, आमचेर अन्याय जावचो ना हें तेणें आमकां सामकें सांगलें आसा. तिकेट दितलो म्हणून तेणें सांगलें न्ही, म्हणजे अन्याय जावचो ना हेचो अर्थ तिकेट मेळटली अशें म्हणूं येता. ब्रार हांकां कितें सांगून गेला, आश्वासनां दिवन गेला. ब्रारान कितें सांगलां तें खरें म्हणून आमी जेन्ना सुभाष शिरोडकराक विचारलें तेन्ना सुभाष बाब, जगमीत सिंग ब्रार तुमचो ऑब्जर्वर हो नरेश सावळाक, बाबी बाक्कराक अन्याय जावंक दिवचो ना अशें सांगून गेला. म्हणजे टिकेट तांकां मेळटलीच अशें सांगून गेला. म्हणजे शुअर हें मेळटली टिकेट, शुअर हें काय म्हणटा. इट वॉज जस्ट कॅज्युअल सजेशन सो दॅट सीएम किंवा सगळी जे आसात त्या संबंधीत तांणी डिसिजन घेवपाचें. कॅज्युअल सजेशन की म्हणजे सावळाक आनी बाक्कराक आमच्या टिकेट मेळटली काय ना म्हणटा तो. तुमकां अशें करपाक कितें सोंपें तुमकां न्हू तें. ते करप की न करप हें त्या विंगाचो जो हेड आसा ताणें थारोवपाचें आसता. तो कितें उलयता तेंच कळना म्हाका एक्झॅक्टली. आमकां मातशें फायनल सांग, तूं नरेश सावळाक आनी बाबी बाक्कराक टिकेटी दिवपाच्या कॅन्डिडेटाच्या लिस्टान तुमी ताका घेतात काय ना. ना घेता म्हणून इट वॉज जस्ट सजेशन. जावूंक शकता म्हणल्यार घेताच जाय न्ही. पळयलें न्ही कशें चल्लां सगळें तें. हांव म्हणटा सगळ्यान हुशार वालांका आलेमांव. तेकाय ब्रारान सांगलेलें खंय अन्याय नहीं होने देंगे बी म्हणून. पण तें कितें म्हणटा तें पळय. वालांका जस्ट इमॅजिन आनी कितें वॉट मॅन. बरें, डू यू थिंक यू वील गेट द टिकेट? डू यू थिंक? आर यू शुअर? You should ask the High Command, not me. Oh, beauty with brains. बरें, विष्णू वाघ बीजेपीन आयलो. तो म्हणटा की ताका कसलेंच एक्सपेक्टेशन ना आनी कसलीच अपेक्षा ना. निवळ पार्टी खातीर तो काम करतलो. इनफॅक्ट ताका सद्या तरी खुर्चेची आस्त ना आनी आपली पासून खुर्ची तो दुसऱ्यांक दिवपाक तयार आसा. हो प्रूफ. आणि मदींच पर्रीकार पार्सेकराच्या कानान कितें तरी सांगपाक लागलो कुसू करून. भारतीय जनता पक्षातर्फे खासदार श्रीपादजी नाईक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करतले. अरे, इतलें व्हडलें फंक्शन चल्लां आनी पर्रीकर लक्ष्मीकांताच्या कानान कितें तरी कुजबूज करता. हांव जाणा त्यांच्या पार्टीचो तो अंतर्गत विशय आसतलो, पण जस्ट इमॅजिनान कळोंक जाय न्हू ते कितें म्हणटात ते. पर्रीकर बाब, तुवें लक्ष्मीकांताच्या कानान कितें सांगलें हळूच आमकांय सांग मरे. कितें? काय ना बेश्टे काय ना. म्हाका एकटो म्हणटालो फाटी, तूं कित्याक पर्रीकराच्या वाटेक वयता. हांवें ताका सांगलें, डायरेक्ट सांगलें, अरे बाबा म्हाका पर्रीकराचो भंय दिसना. पण म्हाका लज ना न्हू. भंय ना आनी लजूय ना. हाचें ज्वलंत उदाहरण म्हटल्यार आनी एक फंक्शनाक हांव आसलो पर्रीकराच्या. तुमीच पळया, भंय आसा पण लज ना, लज आसा पण भंय ना. Many of you are Goans and if you must have seen bamboo, which is very hard if you hit. Bamboo no, babu. Babu is very hard eating.
काय ना तू बांबू कितें ते सांगतालो न्हू बांबू विशयी सांग तू सांग आय एम सो एक्सायटेड टू नो अबाउट बांबू बांबूचें म्हत्व सांग तू काय It is kept outside in the rain for long period, maybe 5-6 years. It deteriorates and becomes a hollow bamboo. Vigilance department today is almost like that. You are going to use a stick, it will break moment you hit it. पर्रीकर सरांची असलीच एक्झाम्पल असतात. बांबू, कोणे, माती, डोंगर, इसवण. ना इसवण तुझं न्ही सॉरी इसवण हो पेटंट सीएमाचो एक्झाम्पल. इसवण म्हटल्यार बजेट तुझे हे बांबू बीन मदीं उलोवचा ना देवाच्यान उलयना मदीं. तू कंटिन्यू प्लीज. A society needs to have a culture which will tolerate, and that is why we have a Rishi who said that it is the only life given to you. To kha whatever you eat, make maja in this life. You will not have a rebirth. सारकें त्या ऋषीचें एकूच लायफ न्हू. बरें आनंदान खावन पिवन ब्लास्ट करून रावपाचें कितें म्हणटा बाबा बेबी सारकें. सामकें रॉंग त्या ऋषीचें. इलॉजिकल नॉनसेन्स. खा पी मजा कर कितें तर लायफ म्हणजे इतलें. हांव म्हणटा हें खंयच्या ऋषीन न्हू हें ऋषी कपुरान सांगलां आसतलें तेका. तूं बरी कर तूं कंटिन्यू कर हांव मदीं उलयना सॉरी. And that is why we say, I feel that when it is society. हांवें चश्मा घातलें आतां मिनिमम 6 वरां तरी उलयतलो. उलोवंक शकता 6 वरां तो नॉन स्टॉप. उलोवपाक तो सामको कांयच म्हणूंक ना देवाचें. तूं उलय हांव आयकता. तू बोला और मैं चला. What happens? इश्टानो आमची अवचिनगिरी चालूच आसतली. तुम्ही कितें करात तुम्ही मेल करा आनी सांगा की तुमकां जस्ट इमॅजिन कसो लागलो. मेल मी ऑन paresh@prudentmedia.in और SMS मी टायप करा गोंय FB स्पेस सोडा तुमची मेसेज टायप करा आणि ती धाडा मेसेज 59898 ह्या नंबराचेर 59898. इश्टानो येता हांव. बरें करून रावात. काळजी घ्या स्वताची आणि मेळोया फुडल्या मंगळारा बेरेस्तारा आनी शेनवारा. तोपर्यंत गुड बाय.